जेजून आपल्या शिसांक अशें सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुगदोम. हो ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोशी वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकोतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुगदोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुगदोमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुगदोमपण काण घेता म्हणटच हांव आतां कितें करूं? कोणूक म्हाका सुकोत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. साबास, कळ्ळें म्हाका मुगदोमपणा वेलो निकाळ्ळ्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवच्या खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका येवजिलें. आपल्या दोनयाच्या एका एकल्याक रेणकाराक आपोवन ताणें पयले लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयान तूं कितलें दिवो आसा? ताणें जाप दिली, 100 माप तेल. मुगदोमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपुत्र, बोस हांगा आनी वेगीं ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलें दिवो आसा? ताणें प्रतिपाल केलो, 100 कांदयो गंव. मुगदोमान ताका सांगलें, हें पळय तुजें लेखपुत्र, घे आनी 80 बरय. तोजवीतीन आपलें काम केलें म्हूण दोनयान तें नाडबुदीच्या मुकदमाक वन्निल्लो, कित्याक संवसारी मनशान आपल्या सारक्या लागीं चलता घोळटाना उजवाडाच्या मनशा परस अदीक तोजवीतेचें.